प्रितीच्या भाव आनी भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयला जेजू आपल्या शिसांक दोगांक पाठयता. कित्याक? देवाचे उतर परगटूंक आनी लोकांक सांगूंक स्वर्गीचे राज लागीं पावला. जेजू आपल्या शिसांक तांच्या नांवान तो आपयता आनी आपल्या नांवान तो तांकां पाठयता. तशें जेजू आयज आमकां सगल्यांक आपयता देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटूंक आनी देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक. तो जेजू आयज कितें सांगून तांकां धाडटा, तांकां पाठयता? पयलें म्हळ्यार देवाचें उतर परगटूंक. जेजू पयलें तांकां आपयता आनी पाठयता. तो तांच्या नांवान तो तांकां आपयता आनी आपल्याच नांवान तो तांकां धाडटा. He calls them by their name and he sends them by his name. जेजू आपल्या शिसांक सांगता देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक आनी लोकांक सांगूंक स्वर्गीचे राज लागीं पावला म्हूण सांगूंक. तशेंच आमकांय हो मिशन जेजून आमकां दिला. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां सगल्यांक हो मिशन दिला. आनी हो मिशन कितें? जेजूची गोवाय जावपाक, शांतीची गोवाय जावपाक, जेजूच्या मोगाची गोवाय जावपाक आनी जेजूच्या काकुतीची गोवाय जावपाक. आनी आमी जेजूची गोवाय केन्ना जाता? जेन्ना आमी जेजूचो मोग, जेजूचें उतर, जेजूची काकलूत आमी आमच्या जिवितान अनुभवता, तेन्नाच आमी जेजूची गोवाय जावंक पावता. आनी जेन्ना आमी जेजूच्या मोगाची मोग आमी अनुभवता आमच्या जिवितांत, तेन्नाच आमी तोच मोग, तेच उतर आनी शांती दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. दुसऱ्या सुवातेर जेजू आपल्या शिसांक सांगता देवाचें उतर परगटूंक. पूण जेन्ना तूं देवाचें उतर परगटता, भियेनाका. जायते फावटी जेन्ना आमी देवाचें उतर परगटता, कांय लोक देवाचें उतर आयकतले, पूण कांय लोक देवाच्या उतराक मान दिवचो ना. तर जायते त्रास, कोश्ट आनी दूख येतले, पूण जेजू तांकां सांगता भियेनाका. आकांताच्या वेळार देव तुमकां सांबाळटलो. आकांताच्या वेळार देव तुमकां आदार करतलो. आनी तिसरे सुवातेर जेजू आपल्या शिसांक सांगता खालतीकायेन आनी उदारपणीन देवाचें उतर परगटूंक. टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड in a most simple and humble way by living simple and humble. आयचे शिव वर्तमानान आमी पळयला जेजू आपल्या शिसांक सांगता बुटी वा वाण्यो व्हरूंक नाका. तुमी तुमचें जिवीत सदांच उदारपणी आनी खालतीकायेन जिये. जेन्ना आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत खालतीकायेन जियेता, उदारपणी जियेता, आमी दुसऱ्यांक आदार करूंक पावतलीं. आयच्या संवसारांत आमी नदर मारले जाल्यार जायतो लोक गरीब आसा. त्या लोकांक जेवंक जेवण ना आनी रावंक घर ना. तर आमी खालतीकायेन आनी दोयाल उदारपणीन आमी त्या लोकांक आदार करूंक फावो. विन्स्टन चर्चिल अशें म्हणटा, वी मेक अ लिवींग बाय वॉट वी गेट, but we make life by what we give. I repeat, we make a living by what we get, but we make life by what we give. आनी अशें जेजू आपल्या शिसांक आनी आमकां सांगता आनी पाठयता खालतीकायेन आनी उदारपणीन देवाची सेवा करूंक आनी लोकांची सेवा करूंक. जेजू देवाचो पूत आसलो, तो खालतो जालो, तो ल्हान जालो आनी तांणी लोकांची आनी गरिबांची सेवा केली. तशेंच आमी जेजूच्या भाशेन जावंक आनी वावरूंक आयच्या मिसांत देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागुया. आमेन.